53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है सध्या आम्ही असा एंड भारत भर के या विश्व भर के कुछ ऐसे फिल्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। येस, एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे साथ है अनिरुद्ध सर। सर, लॉस्ट फिल्म, मुझे लगता है कि पिंक के बाद ये जो फिल्म है सभी लोग रुके हुए थे, आपकी तरफ से कुछ अलग या फिर नया देखने को मिलेगा क्या? और प्रीमियर खास करके गोवा में हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, गोवा में जो प्रीमियर होते हैं लोग कहते हैं कि हाँ बहुत बहुत अच्छी चलती है फिल्म। सर क्या लगता है? ये मेरा वेरी लकी प्लेस है। माई फर्स्ट फिल्म ओनुरानन इन 2005 or 2007 it was shown in Goa, the first premiere before release, and it was full house. The same thing happened, people waiting outside and I come by, okay सीढ़ी में बैठ जाए ना, the same thing happened there. So it's my lucky charm and I'm so happy, and this is a huge platform, IFFI. So many film lovers, so many film buffs, they come here. So many people who understand films, they come here. Yes, they love film, they are film students, they are film teachers. So it's a blessing for us to have our showcase our films in IFFI. So we are also happy कि आपका फिल्म गोवा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर। सर क्या लगता है फिल्म जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट का कल्चर एक्सचेंज होता है, कंट्रीज़ का कल्चर एक्सचेंज होता है, कितना इंपॉर्टेंट है रीजनल स्टोरीज़ के लिए, रीजनल कंटेंट के लिए फिल्म फेस्टिवल्स? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई विल टेल यू समथिंग, अ फिल्म इज़ अ फिल्म। अभी वो लैंग्वेज क्या है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यू लव अ वुमन, डू यू लव एक गोवन है या बंगाली है और मलयाली है, हाँ, यू लव अ बुक, you love the concept of the book. So film people love, it's a very important culture in our life, and in post pandemic we are used to watch films with subtitles. We are watching Iranian films, French films, Spanish films with lot of love. Lot of Korean films is becoming hit worldwide. तो फिल्म देखेंगे, अच्छा let's make films. I mean honesty से कभी फिल्म चलेगा, कभी फिल्म फ्लॉप होगा, तो होता ही है ज़िंदगी में, तो हर रोज सनशाइन नहीं होता है, कभी कभी तो इट्स बिकमिंग डार्क एंड क्लाउडी। सो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड मेक थिंग्स। सर लास्ट क्वेश्चन, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है? इट्स वन ऑफ द greatest show on earth. It's one of the greatest platform for all filmmakers because you can see it, so many people. So it's like a film carnival, Goa is a land for the artists, they say. I wrote this film in Lost. My writer wrote it in Bengal, Shamol Sengupta. Then I came here, we worked on the script with Ritesh Shah, and this is one of my luckiest land, Goa. I love. Sir, Atiti Devo Bhava, हम आपको हर बार होस्ट करना चाहेंगे, सर। Thank you very much. Thank you. Nice to meet We you. love Goa, not only me. Everyone loves it gives so much of peace, so much of happiness, so much of creativity. Goa, आके क्या, my Hindi is bad. You want to fly in the sky, you want to swim, you want to, and an artist should have this is a place where an artist can expand his mind and thoughts. So best of luck for your film, sir. Thank you. और बहुत अच्छा चले सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you. 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अभी हम हैं एंड यहाँ पे नॉट इंडिया बट जग भर के कुछ खास फिल्म्स यहाँ पे दिखाए जाने वाले हैं एंड यू मस्ट, मतलब जो फिल्म लवर्स हैं उन्होंने तो देखना ही चाहिए। लेकिन आज एक खास बात है मेरे लिए एंड मैम हमारे साथ यामी मैम है। मैम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं बर्थडे विशेस देना चाहता हूँ इन एडवांस। 28 तारीख को, शायद ये दिन 28 तारीख को आता है सर। मैम एनी प्लान्स ऑन बर्थडे? How sweet. Thank you so much. I think you have to be one of the first people to wish me. नहीं, अभी एक्चुअली कुछ सोचा नहीं है और घूम फिर के वही होगा, या इधर भी वर्किंग बर्थडे जो पिछले कुछ सालों से रहा है, और अगर नहीं तो विद माई फैमिली। दैट्स माई मोस्ट फेवरेट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। मुझे बहुत पार्टी वो सब करना पसंद नहीं है, बस घर में एक गैदरिंग हो अपने फैमिली के साथ, मुझे बस यही अच्छा लगता है। मैम लॉस्ट फिल्म के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि अनिरुद्ध सर के साथ भी मैंने बात की अभी, तो पता चला कि उनकी फर्स्ट जो फिल्म थी वो इफ़ी के लिए यहीं पे प्रीमियर हुई थी, फर्स्ट फिल्म इन करियर। और ऐसे माना जाता है कि गोवा में जो प्रीमियर होती है बहुत अच्छी चलती है, क्या कहना है उसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताया था उन्होंने, ऑन तो ही उनकी पहली फिल्म थी जो इट्स स्क्रीन्ड एंड कुछ चीज़ें एक जुड़ जाती हैं एक गुड लक चार्म के साथ। सो आई एम होपिंग मेरा ये एक डेब्यू मान लीजिए आप, एक इफ़ी में, और अगर ऐसा होता है आई विल बी रियली हैप्पी। अगले साल भी कुछ नया लेके आए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी अगली फिल्म में कुछ नया। मैम टॉक अबाउट लॉस्ट, कारण क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिल्में आपने अभी दिए हैं जहाँ पे लोग बाहर जाते वक्त सोचते हैं हाँ ये कैरेक्टर दिल में बस जाता है। क्या कैरेक्टर है, कैसे आप लोगों तक पहुंचना चाहेंगे इस फिल्म के बाद? कैरेक्टर का नाम है विधि सहानी, जो एक क्राइम बीट जर्नलिस्ट है, और आई थिंक अगर कोई किरदार एक ऑडियंस के
जहन में बस जाता है, उसके पीछे सिर्फ किरदार या सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बट पहली तो राइटिंग है, जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है. सो द क्रेडिट गोज़ टू टोनी दा फॉर दैट. एंड यही है कि जो भी किरदार है जो निभाया है, या जो बात ये फिल्म कहना चाहती है, कितनी ऑनेस्टी के साथ और कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ आप वो बात कह रहे हैं इन अ मॉडर्न वे. और आज के टाइम का सिनेमा है, आज के टाइम आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ हम भी हिंदुस्तानी फिल्मों में, हाँ, ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फिल्म को देखें, पसंद करें. एंड एट द सेम टाइम एक स्टेप है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है. दिस इज़ ऑल्सो इंडियन सिनेमा. तो आइडिया ये है. आई होप दैट रजिस्टर्स एंड दैट स्टेज विद द ऑडियंस. एक बात मैं खास करके पूछना चाहता हूँ कि जब थर्सडे आई थी मैम, तो एक जो ट्रांसफॉर्म, मतलब जो सीन चल रहे थे ना, एंड सडनली जो ट्रांसफॉर्म, आप कुर्सी पे बैठते ही, उस वक्त क्या दिमाग में था, वो क्या सोच रहे थे? इट्स सच अ टफ फिल्म. वापस वहाँ मेमोरी में जाना यही था कि होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था. वी वर वेरी श्योर दैट व्हेन आई रीड अ स्क्रिप्ट, और कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो, एंड ये मेरी सभी अच्छी वाली जो फिल्में और स्क्रिप्ट्स के साथ है, आपको दिखाई दे जाती है परफॉर्मेंस. आप पढ़ते वक्त मुझे थोड़ा वक्त लगता है, मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी, बट आई कीप थिंकिंग दैट दिस इज़ हाउ आई इमेजिन, और कैसे आप वो ट्रांसलेट करेंगे, कैसे डायरेक्टर ने सोचा है कि आप कैसे उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे विदाउट ओवर डूइंग इट. इट्स नॉट कि सडनली कोई ड्रामेटिक टर्न या सडनली, इट स्टिल शुड फील लेड, इट शुड स्टिल फील नेचुरल. इट शुड नॉट फील कि कुछ एकदम से कुछ अटपटा. अगर कुछ अटपटा भी है तो उसके पीछे बस थोड़ा होमवर्क था, थोड़ा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, द फैक्ट कि आप गलत नहीं जा सकते ऐसे किरदार के साथ. ये एक तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको बिल्कुल बखूबी निभानी है बतौर एन एक्टर. इन रियल लाइफ यामी जी कैसी है मैम? बस अभी जो ऐसी हूँ खड़े अपने पैरों पे काम कर रहे हैं. आपका और गोवा का रिश्ता को एक ही सवाल मैं पूछना, बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले गोवा में बहुत पहले भी आ चुके हैं फिल्म की वजह से या फिर हॉलीडेज़ की वजह से. क्या लगता है आपको, फिल्म या हॉलीडेज़ इन गोवा? अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई भी फिल्म की शूटिंग गोवा में नहीं हुई है. आई एम वन ऑफ अनफॉर्चुनेट वन. सो जब मैं कहानियाँ सुनती हूँ सबकी, अरे हमने जब गोवा में शूट किया था, क्या मज़ा आया था, कहाँ गए थे, कुछ नहीं. आधे दिन के लिए मुझे बुलाते हैं. अब मुझे कल जाना है, और इससे पहले भी मैं जब इसी साल में आई थी, जब एक और इवेंट हुआ था, और आधे दिन के लिए, बिकॉज रात को मुझे बॉम्बे में शूट करना था, फुल नाइट शूट था. सो हाफ डे के लिए कौन गोवा आता है बताइए. बट इस हाफ डे में भी देयर सो मेनी मेमोरीज, एंड अभी इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम अमेजिंग फूड. एंड गोवा, प्लीज कॉल मी फॉर अ लॉन्गर स्टे नेक्स्ट टाइम. थँक यू मॅम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर. थँक यू सो मच. 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत सद्याक चालू आसा. वेगवेगळी मुवीज तुमकां पळोवपाक मेळटा, नॅशनल, इंटरनॅशनल, आनी हो फायदो म्हाका दिसता प्रत्येक फिल्म रिलेटेड जो कोण आसा, फिल्म फ्रेटर्निटीन जो आसा, तांणी घेवपाक गरजेचो आसा. एंड आत्तां जशें हांवें म्हळें की फिल्माचो फायदो, म्हणजे फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो गोंयांत कसो जाता, जाल्यार आयज आमी वेगवेगळे फिल्डान वेगवेगळे आमचे यंग जो टॅलंट आसा तो वयर सरतना पळयतात. इफीक अशी जायती मुवीज हांगासर ह्या वर्सा दाखयली गेली. एंड एक मुवी जाच्या बद्दल हांव उलोवपाक सोदतां, ते म्हाका दिसता ताज्या बद्दल चड जाणां घेवपा खातीर आमच्या बरोबर क्रू आसा, तेंचो कास्ट एंड क्रू आसा. निमणे दिसाक हे फिल्म, आतां निमणे दिसाक हे नांव कित्याक दवरलें आनी ताच्या फाटलो रिजन कितें आसा, हे सगळे जाणां घेवया. आमच्या बरोबर एक्ट्रेस ममता, तशेंच डिरेक्टर ऑफ द फिल्म राजाराम, आनी तशेंच प्रोड्युसर्स, DOPs, म्युझिक डायरेक्टर्स सगळे आसा. सो सगळ्यां कडेन आमी उलोवया. पूण आय स्टार्ट विथ द डिरेक्टर. निमणे दिसाक कितें आसा एक्झॅक्टली निमणे दिसाक? निमण्या दिसाक हे टॉपीक म्हणजे मनीसपण जे आमच्या मदीं खंय तरी सांडलां, हें आमी ह्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो एक बारीकशी ट्राय आसा, कारण आमी खंय तरी वता पूण त्या गजालीचो आमचो इम्पॉर्टन्स दिना, हें आमी ह्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ओके सो हांव त्या गोश्टीचेर येता आनी खुबश्यो गजाली करुया. बट ममता, सो ममताक तुमी ममता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता, ना आमी शॉर्ट फिल्म्स केल्या खूब, फिल्म्स केल्या, पूण इफीक फर्स्ट टायम. सो ममता क्लासमेट म्हाजे, पूण ताजी एक्टींग तुमी आजून पर्यंत पळोवंक ना जाल्यार पळयात, कारण आय नो हर इतली वर्सां वळखता. ममता कितें आशिल्लें जेन्ना तुका ब्रीफ मेळ्ळी ह्या फिल्माची, बाबा एक फिल्म आसा अशें निमणे दिसाक एंड मनीसपणाचेर आसा, सो कितें थॉट आशिल्लो, कितें तुका ब्रिफींग मेळ्ळें आनी कशें जालें तुका? जेन्ना म्हाका स्टोरी सांगली, खंय तरी अशें दिसलें, अरे जातलो काय हो कॅरेक्टर म्हाज्यान. पूण
पळोवया करून पळोवया चल एक ट्राय मारून पळोवया कित्याक इतलो आतां सगळ्या टिमीन इतलो एफर्ट घेतलेलो आसा चल करून पळोवपाक कितें जालां एक एक्सपिरियन्स घेवया अशें म्हणून पूण तो कॅरेक्टर करतना तेजेर खूब विचार करचो पडलो कित्याक तो तितलो इजी ना आमी जशे थिएटरान जशे वेगळे वेगळे कॅरेक्टर्स करतात आमकां खूब दीस आसता आमकां एक प्रोसेस चालू आसता की बाबा हो कॅरेक्टर बिल्डअप करपाक कितें करपाचें सो हो खंय ना खंय म्हाका थिएटरा कडेन कनेक्ट जायत गेलो पूण आतां थिएटर परफॉर्मन्स वेगळें आनी कॅमेरा आतां खंय ओवर एक्टींग जावपाक जायना हेजेर पयली विचार सो म्हाका थिएटरान हे एक पयली आसता थिएटर जेन्ना करता तेन्ना कॅमेरा फुड्यान आयले पण खंय तरी बाबा लावड एक्सप्रेशन जावपाक जायना हाजो विचार खूब पयलीं घेवचो पडटा आफ्टर रिलीज कसो आशिल्लो आयज जेन्ना फिल्म पळयलें एंड तुका कितें दिसलें तुज्या कॅरेक्टरा बद्दल अरे वा म्हाका ओवरऑल पळयल्यार म्हाका खूब म्हणजे खूब उमेद जाल्या आनी तो एक्सायटमेंट जो घेवन आयली पळय जेन्ना सिलेक्शन जाली पळय तेन्ना तेच्या डबल जालें म्हणल्यार आतां बाबा स्क्रिनींग जाली उपरांत कशें जातलें काय की तो एक भंय आसतात न्ही एक दूख आसतात पूण ना जालें वा म्हाका आवडलें आनी हांव सगळे क्रेडीट आमच्या डायरेक्टर आनी तेजी फूल टीम आसा राजाराम तुरीची सगळ्यांक दिता कित्याक तेणें बिलीव केलें आनी एक गजाल सांगू आनी एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार जेन्ना म्हाका सिलेक्ट केलें आतां हांव चिंत्ता की बाबा हांव तो कॅरेक्टराक सूट जालें अशें दिसता काय डायरेक्टराक पूण ना तेणें तेजो जो फेथ आसलो म्हाजेर न्ही म्हाका दिसता त्या खातीर कितें तरी सक्सेस जालें तें ओके इतलो हेवी मुवी आयक म्हाका सुद्दां फाटल्यान सारकें जायना बट ओके ममतान सांगप की फिल्म बरें जालें आनी आपलो कॅरेक्टर आपूण बरो केला कारण ममताक वळखता जेन्ना थिएटरान तेणी परफॉर्म केला कितें तरी मिस जालें कितें तरी बरें करपाक जाय आशिल्लें असलें आमचें ममता बट म्हाका दिसता खूब बरें जालें हाजे बद्दल कांय डावट ना ओके म्हाका आय विल कम टू DOP फर्स्ट म्हाका सांगा जेन्ना हें फिल्म ब्रीफ केलें तुका तेन्ना तुका फ्रेम सेट करप आनी बाकीचे तकलेन घेवप कितें आशिल्लें सगळ्यान पयलीं मायंडान अशें नासलें की खंय तरी कॅमेरा वर्क स्टोरीक हे दिवपा जाय की बाबा स्टोरी कशी आसा सो आमी रायट डिसिजन घेतले की आमकां शेकीच फुटेज जाय सो जे कॅमेराचेर दिसूंक जाय फील जावपाक जाय लोकांक कितें तरी डिस्टर्बन्स सो आमी थोडेशे शेकी फुटेजीस घातला आनी प्लस ते कॅरेक्टराचेर जेन्ना आय मीन कितें म्हणटा तें फोकस करपाक जाय तेन्ना आमी बरें स्मूथ हें केला ट्रॅक केला तशें हें केलां सो आतां जेन्ना तुवें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम प्रिमियर जाला इफीक फर्स्ट टायम सो पळयलें स्क्रिनीचेर दॅट टू अ बीग स्क्रीन जेन्ना पळयतात तेन्ना आनी लोकांचो रिस्पॉन्स ते कशो आशिल्लो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार म्हाका पळोवपाचें असलें की व्हडल्या स्क्रिनीर कशें दिसता तें कित्याक आमी शूट करतना बारीक स्क्रिनीर पळयता ऑब्वियसली व्हडल्या स्क्रिनीर कितें मिस्टेक्स बीन जाला जाल्यार ते पळोवपाचें आसलें खूब बेगीन दिसता सगळ्यो मिस्टेक्स आनी लावड दिसता सगळें सारकें व्हडले लावड दिसता मिस्टेक्स कळून येतात बट लकीली दिसता म्हाका काय दिसूंक ना मिस्टेक्स बरें जालें ओके सिंधूक आमी सगळे वळखता फॉर हीज म्युजीक आनी आल्बम्स ट्रॅक्स तुजे एकदम काम परफेक्ट आसता तेजे बद्दल कांय डावट ना ह्या फिल्मान कितें रोल आशिल्लो कारण जेन्ना एक मनीसपण जेन्ना म्हणटा तेन्ना मनीसपण डिफायन करपा सारकी म्युजीक खंयची बिकॉज तूं मात सुद्दां जर दुसऱ्या सायडीक गेलो जाल्यार कॅरेक्टराचें डेफिनेशनूच चेंज जातलें मातसो नेगेटीव गेलो मातसो पॉझिटीव गेलो सो बायस जावपाची शक्यता आसा तुजेर कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली सो डे वनाच्यान आमी कशें डिरेक्टर स्क्रिप्ट रायटर आमी वांगडाच आशिल्ले सो वांगडा आसल्या कारणान म्हाका कॅरेक्टर स्टडी करपाक डे वनाच्यान मेळ्ळो जेन्ना स्क्रिप्ट आमची एक दोन पेजीस आमकां येताल्यो रायटरा कडल्यान तेन्ना म्हाका स्टडी करपाक मेळ्ळें की बाबा हो कॅरेक्टर कितें आसा त्या प्रमाणे तेन्नाच्यान म्हजें सावंड तकलेन घुंवतालें सो तेन्नाच्यानूच म्हणजे मनान एक स्ट्रक्चर रेडी जालो अबावट म्युजीक की बाबा ना आमी हेंच करया आनी हांवें डायरेक्टराक सांगलें आनी तें डायरेक्टराक आवडलें सो स्पेशली एक्चुली आमी एक सॉंग करचे नासले भितर बट डिरेक्टरान म्हाका सांगलें की एक सॉंग घालया म्हणून आमी भितर सो तें एक सॅड सॉंग आसा तें तुमकां मागीर आफ्टर इफी तुमकां पळोवपाक आयकपाक मेळटलें ऑर खंय प्रिमियर जाता तेन्ना हय येस हय सोशल मिडिया सो एक म्हत्वाचो भाग आसता खंयच्या फिल्माचो आनी जो गोंयान आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा ताचे रिजन खूब आसतल्यो आनी ते बदलपाक जाय म्हणून तर सगळे जाण फिल्म फ्रेटर्निटीचे लोक जे आसा ते काम करतात दॅट इज प्रोड्युसर सो प्रोड्युसर आयज काल आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंयान आपल्याक खबर आसता की ते रिटर्न मेळपा ना इतले पयशे जे आपूण लायता तरी सुद्दां एक उमेद एक कले खातीर जे रिस्पेक्ट हेज्या खातीर जेन्ना आमी फिल्म्स करता
तेन्ना कितें दिसता आनी ह्या फिल्मा बद्दल खास करून अंकिता जे प्रोड्युसर आसा सो कितें थॉट आशिल्लो प्रोड्यूस करपा फाटल्यान हे फिल्म? ही जी स्टोरी आसा ती खूब टचिंग आसा, जे समाजा खातीर एक मॅसेज पावयता. सो ह्यातून म्हाका खंय ना खंय दिसलें की एक समाजान एक मनीसपण आसा तें खंय शाणलेलें आसा. सो हे लोकांक कळपाक जाय की बाबा आमी वता कित्याक आनी करता कित्याक, हें कळोन येवपा खातीर ही स्टोरी म्हाका खूब आवडली. सो जेन्ना तुवें फर्स्ट आयकली ही काणी, कारण खंयचोय प्रोड्युसर सुद्दां आमी सट्ट करून हय म्हणिना. आय डोंट नो तुमचें कशें कन्वर्सेशन आशिल्लें की हां ही स्टोरी येस डन इतलें आशिल्लें काय ताजेर कितें उलोवप जाल्लें कशें कितें आशिल्लें? ना उलोवप खूब जालें हेजेर, पूण एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार ही म्हाजी फर्स्ट मुवी. अच्छा. ओके, सो जी स्टोरी हांवें आयकली पळय हातूंत खूब इम्प्रेस जालें हांव. जें म्हाकाय खूब लागलें की बाबा आमी वता कित्याक आनी करता कित्याक. सो एक मॅसेज दिवपा खातीर एक स्टोरी आमी प्रिपेर केल्ली. सो जेन्ना राज म्हाजे कडेन आयलो तेन्ना हांवें म्हटलें ही स्टोरी ऑल गूड आसा, अशें कांय न्ही की बाबा कितें कमी आसा. सो आमी कितें दाखयता तेंच लोकां म्हऱ्यान पावल्यार पुरो ही आमचें मेन मोटो आशिल्लो. सो म्हाका सांग राजाराम, म्हाका एक गोश्ट आतां मनीसपण जेन्ना म्हणटा, हाव यू डिफायन मनीसपण तुजे ह्या फिल्मान? ओके, हांव लोकांकूय खंय रिस्ट्रिक्ट करपाक सोदिना, कारण तुवें सांगले उपरांत लोक त्या नदरेन पळयतले, बट ओवरऑल जें मनीसपण आसा तें कशें पळयता तूं? पळय मनीसपण हें खूब पद्दतीन आसता. सो हांव लोकांक सांगूं शकना की मनीसपण कितें तें लोकांनी समजपाचें आसता, पण आमी ह्या फिल्मान एक वेगळे तरेन भशेन दाखयलां. सो ते लोक खंय तरी आपूण तें रिलेट करता की बाबा आपुणूय थंय वचून हें करता काय. सो ह्या फिल्मान हें जाणून येता की आपूण ह्या फिल्मान खंय स्टँड घेता. कित्याक आमी ह्या भुरग्यान फिल्मान भुरगोय दाखयला, तो जाणटोय दाखयला. सो हेतूर सगळे तरेचे लोक आसा. सो आपलो इंडिविज्युअल ह्या फिल्मान आपलो लिंक लागून घेता, हें मात हांव तुका 100% सांगूं शकता. एक बेस्ट मुमेंट फ्रॉम द फिल्म? बेस्ट मुमेंट तो आसा तो ममताचो, जेन्ना तो क्लायमॅक्स सीन येता पळय त्या टायमार. तो म्हाजो वन ऑफ द बेस्ट. जेन्ना फर्स्ट एडीट लागलो पळय कट, तेन्ना म्हाका अक्षरशा दुकां आयली रातची. आनी आमी ते सकाळीं 4:30 कितें तरी एडीट जालें आनी सगळीं न्हिदलेलीं. हांव आनी सिंधुराज आनी देव नायक आसले स्टुडियोन. अक्षरशा म्हाका म्हणजे खरेंच रडलो त्या सीन पळोवन. सो तुजो फेवरेट सीन फिल्मांतलो? म्हाजो आतां जशें राजान सांगलें तोच फेवरेट, कित्याक म्हाका खबर नासलें की हो सीन जावपाचो आसा म्हणून. पयलीं म्हाका सांगूंक नाशिल्लें. ताणें सांगिल्लें की एक प्रोसेस जें जाता तें आमी दाखोवया चल. आनी मागीर जेन्ना ताणें म्हाका सेटार वता सांगलें ममता अशें अशें करपाक जाय, जे रिच्युअल करतात पळय सारकी टिपिकल पद्दत ती करपाक जाय. अरे अशें जालें म्हाका मातशें, बट येस आमी एक्टर, आमी करपाकूच जाय न्ही तें. सो हांवें म्हणलें चल करुया. आनी जेन्ना तो जालो सगळो, ताणें जशें जशें सांगलें एक्सप्लेन केलें तशें तशें हांव करत गेलें. तें तसो तसो शूट जायत गेलो. पूण आतां जेन्ना आयज हांवें जेन्ना स्क्रिनीर पळयलें, अरे म्हटलें हें कितें तरी बरेंच जालां कितें जालो तें. केन्ना शूट जाल्लें? शूट जुलाय एंड पावसाच्या दिसांनी. सो फास्ट इतल्या बेगीन सगळें प्रोडक्शन तुमी केल्लें? हांवें हावज अरेस्ट करून दवरिल्ले 12 दीस. म्हणलें कोणेच घरा वचपाचें ना. आमी खरेंच स्टुडियोन 12 दीस आसले. दीस रात काम केलें. 12 दीस? हय, दीस रात काम केलां. कोणाकूच घरा वचपाक दिवना. आफ्टर प्रोजेक्ट जालो की सगळीं जाणां घरा गेल्या. क्रेडीट खरेंच दिवपाचें म्हणल्यार ह्या शॉर्ट फिल्माच्या टॅक्निकल टीमीक. खऱ्यांनी तांणी खूब एफर्ट घेतला. आमी 2 दीस शूट केली, आमी गेलीं. मागीर जे तेंचे कितें थंय खटपट चालू आशिल्ली तेंची तेच जाणात. क्या बात आहे. म्हाका दिसता इन फ्युचर सुद्दां अशे तरेचे खूब प्रोजेक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटले तुमचे कडल्यान. अँड फॉर दीस फिल्म बेस्ट ऑफ लक तुमच्या फ्युचरान. आनी आनीकूय जास्तीन जास्त फेस्टिवलाक पावोनी सगळ्या लोकांनी पळोवपाक जाय इतलेंच हांव मागता. अँड थँक्यू निमणे दिसाक. आनी निमणे उतर तुजें ह्या इंटरव्यूचें कितें आसतलें? थँक्यू. हांव थँक्यू म्हणूं सोदता ESG गोवा आनी NFDCक, कारण गोंयकारांक येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म दिवप म्हणजे एक खूब लकी गजाल आमच्या खातीर. कारण गोंयकारांक एक स्पेशल स्टेटस मेळिल्ल्या सारकें हें. कारण गोंयांत खूब जाण फिल्म मेकर्स आसा, तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा. काल आमी सीएमांक मेळपाक गेल्ले, म्हणजे तांणी आपयल्लें आमकां. सो तांकां ट्रेलर दाखयलो. तांणी खूब ट्राय करता म्हणून सांगलें एक्चुली स्क्रिनिंगाक येता म्हणून, बट कॅबिनेटा खातीर ते पावले ना. सो तांकां खूब इम्प्रेस जाले ते, म्हणजे गोंयकार ह्या लेवलचे फिल्म करता म्हणून ते खूब इम्प्रेस जाले. सो ते अनफॉर्च्युनेटली पावले ना. आनीक
गोंयान जो टॅलंट आसा तो आमकां खबर आसा. आमी कितल्योश्योच मुवीज पळयल्या, कोंकणी मुवी हिंदीन जाताना पळयल्या स्टोरीज. गोंयचे म्युझिशियन खास करून एक टायम आशिल्लो 70s 80s म्हणू शकता, जे गोंयचे म्युझीक इंडस्ट्री आशिल्ले डॉमिनेट करताले हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीक. सो इतले सगळे वास्ट हिस्ट्री, इतले सगळ्यो गोश्टी आसा आमच्या गोंयान. सो आमी खंय तरी एक फुडलें पावल घेवपाक जाय. नक्की जेन्ना अशी फिल्मां येता तेन्ना मुद्दम पळोवपाक चलात तुमी, कारण तुमकां आनी आजकाल रिजनल फिल्म्स जे आसा ते खूब कितें तरी नवीन घेवन येता सगळे जाण. सो थँक्यू व्हेरी मच. आनी निमण्या दिसाक हे फिल्म तुमचें आयला. सो फुडली वाटचाल खूब बरी आसूं नी, आनी हे फिल्म ची सुरवात आनी फुडल्या फिल्माची सुरवात खूब बरी आशी. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. जाणा आशिल्लो हांव मोग तुजेर येतलो म्हणून, रावंक सोदिनाशिल्लो तुज्या म्हऱ्यान तेच लागून. हे सॉंग आमच्या प्रत्येक गोंयकारांनी आयकलां आसतलें. आनी ग्लोबल कोंकणी म्युजीक अवॉर्ड जाल्लो 2020 ताजे अवॉर्ड सुद्दां ह्याच सॉंगाक गेल्ले. अँड दी म्युजीक कंपोजर ऑफ दी सॉंग ओमकार नायक आमच्या बरोबर आसा. ओमकार, फर्स्ट टायम मेळटा आमी. अँड येस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुजें नवीन सॉंग येता त्या सॉंगा बद्दल उलोवया. जस्ट प्रमोट करता कारण इफ्फी चालू आसा. अँड आमचे सगळे आर्टिस्ट खंय एकी कडेन जर मेळटा जाल्यार इफ्फी मेळटा. सो आय स्टार्ट वीथ जाणा आशिल्लो हांव. मोगाची काणी कितें? मोगाची काणी सगळ्यांचीच आसता. ते हांव तिचेर चड उलोवपाना, बट इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफूल रोमॅन्टीक ट्यून लोकांक दिवपाची आशिल्ली. 3-3.5 वर्सां ते हांवें 3.5 वर्सां पयलीं बरयल्लें आनी खंय तरी दिसलें की बाबा दीस शूड गो आवट टू द वर्ल्ड. आनी प्रत्येक ते तुटलेले किंवा जुडलेले काळीचे ताका हें आयकुचें म्हणून ते आमी एक 15-16 जाणांची टिमीन बरे त्रास घेवन तें सॉंग केल्लें. तुवें म्हणलें की सगळ्यांचीच आसता गोश्टी आसता. ओके, हांव तुका चड डिटेलान विचारना. ओके, तितूर कारण खुबश्यो गोश्टी आनीक इनवॉल्व आसतल्यो. बट येस, इन्स्पिरेशन फ्रॉम रियल स्टोरीज मे बी खूब फावटी जाला. सो येस. सो एक न्ही, हांवें खूब फावटी जालां म्हणलें बरी गजाल. म्हाका बरें दिसलें म्हाज्या सारको कोण तरी आसा. एवरी डे जाता मोग एक्चुली. ओके, म्हाज्या सारको आनीक कोण तरी आसा हें दिसता बरें आहा. ओके, सो एक गोश्ट न्ही, हांवें खूब पयलीं एकदां आयकल्ली एक मोटिवेशनल स्पिकरा कडल्यान. आनी काल जेन्ना नवाजुद्दीन सिद्दीकीन एक बरी गोश्ट सांगली की जेन्ना ब्रेकअप जाता ऑर खंयच्योय गोश्टी अश्यो तुका सकयल उडोवपाक लागता न्ही, तेन्ना तुका एक नवी उर्जा मेळटा तुका वयर सरपाक. सो आपूण कितें तरी करून दाखयतलो हें करपाक. डेफिनेटली तुवें हें सॉंग बरयलां, नक्की बरें आसा. तशें कितें उर्जा मेळोवन तुवें सुरू केल्ल्यो गोश्टी आसा? एक्चुली एवरी डे उर्जा मेळटा लायफांक. प्रत्येक दिसा कितें ना कितें जाता. देर इज अनदर थिंग, मनांतली 4 उतरां म्हणून इंस्टाग्राम हँडलाचेर आसा, वेर इन आय टेल स्टोरीज. एवरी डे म्हाज्या वांगडा कितें घडटा, म्हाज्या वांगडा कोण येवन उलयता, सो हांव ती स्टोरीज नरेट करता. आनी ही सॉंगां सुद्दां एक तेजोच पार्ट जाल्लो आसा. कितें बरें आसता, कितें वायट जाता, सो तितूंतल्यान इट्स कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बेसिकली. सो दॅट इज अप टू अस वेदर टू चॅनलायज हाव इन टू वीच डिरेक्शन, पॉझिटीव ऑर नेगेटीव. थोडे नेगेटिवांक वयता, जाम जाता. हांवें पॉझिटिवाक घालपाक ठरयलें, हाडुया सॉंग करुया, लोकांक दिवया, लेट देम एन्जॉय. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सांगलें. 2 तरेच्यो एनर्जीज तुका तुज्या वांगडा आसता, एक नेगेटीव आनी पॉझिटीव. तूं खंयची एनर्जी घेवन कसो फुडें वयतलो तें तुजेर आसा. न्यू सॉंग येता, कसलें? रावंक जायना म्हाज्यान. हाज्या फाटली कितें स्टोरी आसा? फाटली स्टोरी तशी ब्युटिफूल आसा. युजली आमी कोणा वांगडा मोगांक पडटा, दिसता ते आपले जावचे, आपलो जावचो. आनी एक हनीमून फील दिवपी हें सॉंग आसा. लोकांची लग्नाय आतां नोव्हेंबर-डिसेंबरांक आहा, सो आय थॉट दीस वूड बी द रायट टायम टू गिव दीस सॉंग टू पीपल सो दॅट दे कॅन एन्जॉय एंड हॅव अ. लोकांचे थंडेचे दीस सुद्दां बरे वयचे. तेंचे थंडेचे दीस एक्चुली चड बरे वयचे म्हणून हें सॉंग जाल्लें आसा. रावंक जायना म्हाज्यान. सो एक इंट्रो ट्यून जस्ट एक 2-3 सेकंदाची तूं हे करूं. डेफिनेटली एक्चुली फाटल्या रिलांक आउट केल्लें आनी दीस इज इट. क्या बात आहे. सर ओमकार आमच्या बरोबर आसा. ओमकाराक तुमी इतले दीस आल्बमांनी पळयला आसतले, बट येस केन्नाय मेळटा तेन्ना ताका विचारात की आनी एक सॉंग तुजें खंयचें येता काय म्हणून. तशें तेणी हालींच रील बी केल्ले, बट नेक्स्ट सॉंग केन्ना येता रे? सो म्हाका दिसता हाजेरूय जावं शकता एक बरेंशें सॉंग. नेक्स्ट सॉंग केन्ना येता रे? तेजेर एक रॅप म्युजीक करूया. दॅट्स नायस. सो ओमकार, बेस्ट ऑफ लक. म्हाका दिसता आमचे गोंयचे जे म्युजीक इंडस्ट्री आसा न्ही
ती खूब खूब व्हडली आसा. ती आमी उतरांनी न्ही जाल्यार तेंच्या म्युजिकांनी डिफायन करपा सारकी आसा. आत्तां एका इंटरव्यून म्हणटालो एक 70s आनी 80s जो काळ आशिल्लो तो गोवन म्युजीक इंडस्ट्रीन डॉमिनेट केल्लो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. कारण इतली सॉंगां जी आशिल्ली क्रिस पेरीची म्हणा, तेच्या पयलींचे क्रिस पेरी किंवा बाकीचे सगळे लॉर्नान सगळ्यांनी डॉमिनेट केल्ले एक काळ आशिल्लो. आमचे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसा न्ही म्युजीक आर्टिस्ट ताजे बद्दल आनी वर्ल्डान खंय मेळचे ना इतले हांव गॅरंटेड सांगू शकता. ओमकार आसा, तशेंच रोहित म्हणा किंवा शिव म्हणा, असे खुबशे जाण आमी आतां यंग जे खरेंच खूब बरें काम करता. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुजे नव्या आल्बमा खातीर. यूट्यूब चॅनल खंयचे? ओमकाराय नमा. ओमकाराय नमः. वचात, सबस्क्रायब करा आयज. आणि केन्ना रिलीज जाता? सो डिसेंबराक 6 डिसेंबर. ओमकाराय नमः. फेसबूक हँडल आसा? फेसबूक, इंस्टाग्राम, एवरीवेअर ओमकाराय नमा म्हणून मारल्यार तुमकां सगळें मेळटलें. ओमकाराय नमाचें कार्य, म्युजीक, मनातली चार उतरां, एवरीथिंग ऑन वन प्लॅटफॉर्म. ओमकाराय नमः. सो नक्की पळयात आणि एन्जॉय करात अँड ताका कमेंट करून तोखणायूय करात. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. फिल्म फेस्टिवल आज मास्टर क्लास के लिए भी गए थे, कैसा रहा सबसे पहले एक्सपीरियंस? मेरे को हमेशा जब भी एक कोई कॉन्वर्जेशन होता है विद पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री विद द ऑडियंस, आई ऑलवेज एंजॉय दैट. बहुत मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्पेशली जब ऑडियंस इंटरेक्शन होता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी बिकॉज आपके जो कलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ तो आप मिलते रहते हैं, लेकिन ऑडियंस के साथ जब इंटरेक्शन होता है वो सबसे मज़ेदार होता है. सर इस साल मैंने अभी भी एक क्वेश्चन पूछा था कि रीजनल कंटेंट जो है, रीजनल स्टोरीज जो बहुत उभर कर आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उभर कर आ रही है, क्या लगता है आपको कि फिल्म फेस्टिवल और रीजनल स्टोरीज का नाता और ज़्यादा आएगा आगे ऐसे फेस्टिवल्स के लिए? होना चाहिए. आई थिंक रीजनल कंटेंट जो है क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बॉलीवुड कुछ चीज़ों को आई थिंक एक बॉलीवुड इज एन अम्ब्रेला, तो उसमें कभी कभी होता है कि द ऑडियंस आर नॉट बीइंग एबल टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द हाउ मेनी फिल्म्स कैन यू वॉच, वो क्या होता है सबमर्ज हो जाती है. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रीजनल सिनेमा इज सपोर्टेड एंड आई थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक इफ यू डू अ ग्रेट जॉब बिकॉज एटलीस्ट आप देखते हैं यू गेट टू नो अबाउट इट. अवेयरनेस इज ऑल्सो हाफ द बैटल. Sometimes you don't know about the film. Now you can come to a platform like IFFI and you see those films and you get an opportunity to see them from different parts of the country and you realize that these are great films and then you can carry them back. Fortunately today, because of the digital medium, it's easier access. पहले आप सिर्फ थिएटर में देख सकते थे, but अब now the OTT sends them to you. In fact, I feel one of the good things that happened in COVID is that जब घर पे लोग बैठे we could access a lot of people. मेरे लिए it was a learning process. इतना टाइम मिला that I started delving into different regional cinema and enjoying the gems that are lying over there. They were lying there, but